जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वचप, कित्याक जायते जण अशें पुसपुसतात ते म्हाका आयकता. सगळ्या वाटांनी आकांत, ताका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार करुया. सगळे म्हजे लागशिल्ले इश्ट हांव केन्ना आदलोन पडान काय म्हूण पळोवंक आयते रावल्यात. ते म्हणटात घडयेन तो बुलोवन पासांत पडटलो. आमी ताचे जैत व्हरतल्याव आनी ताचे फारीकपण घेतल्याव. पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवे आसा. देखून म्हजे दुस्मन आदलोन पडटले. ते म्हजे जैत वचचे नान, ते लजेन भरतले. तांची ससनीक लज केदींच विसरून वची ना. दळबारांच्या सर्वेस्परा तूं नितिवंताची तपासणी करताय. काळजा मना तूं पारखिताय. तूं तांचे कडचे घेतलोय ते फारीकपण म्हाका पळोवंक दी. कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातान सोडला. सर्वेस्पुराक गायन करा, सर्वेस्पुराची स्तुती करा. कित्याक ताणें दुबळ्यांचो हत्मो नसत्यांच्या हातांतलो निवारला. देवाचे उतार हे. तुझे उदंड ये म्हाकाय तूं सर्वेस्परा. तुझे उदंड ये म्हाकाय तूं सर्वेस्परा. तुझे पासून देवा ही निंदा हांव सोंसता. तुजेच पासून ही लज हांव भोगता. हांव जाला म्हज्या भावा भयणीक परकी. म्हज्या दायजा गोत्रांक परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लाजता म्हजे काळीज. तुका खेळटल्याच्यो खेबडायो म्हजेर पडत आसा. तुझे उदंड ये म्हाकाय तूं सर्वेस्परा. बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हणून तुजे लागीं प्रार्थना मागता सर्वेस्परा. तुजे वर्ते दयेन म्हाका आयक देवा. विश्वासी धन्या पाव म्हाका. तूं सर्वेस्पर मोगाळ दयाळ काळजाचो. तर म्हाका जाप दी तुजे आपार काकुळटी मुझे दिश्ट घाल. तुझे उदंड ये म्हाकाय तूं सर्वेस्परा. हे पळोवन दुबळीं धाकटीं संतोस्तलीं. देवदर्शन आशेतल्याची काळजां नव्या हुरूपान भरतली. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता. घोड्यार आसलेल्या आपल्याची तो बेपरवा करिना. सर्गानी पृथ्वी तुका वखणू. दर्यो आनी तांतल्यो जिवी ताची स्तुती करू. तुझे उदंड ये म्हाकाय तूं सर्वेस्परा. तुझे उदंड ये म्हाकाय तूं सर्वेस्परा.
साम पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वासा. भावा भयणीनो, पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारांत पाताक भितर सरले आनी त्या पातका बराबर मोरनी आयले. अशें सर्व मनशांनी पाताक आदारलें जाल्ल्यान मोर सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें. नियमशास्त्र नातले वरवीं कायद्या विरोध पाताक जालें म्हूण आपराक लेखूंक जायनातलें. आदामच्या काळांत हावन मोइजेच्या काळा पर्यंत मोरनान आपली राजवटकी चलयली. आदाम बरी देवाचें स्पश्ट फर्माण म्हूण पाताक आदारी नातलेल्यांचेर सैत मोरनान आपलो अधिकार चलयलो. पूण हो आदाम उपरांत येवचो आसलेल्याचो एक रूपकार म्हणयेत. पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्या आनी आदामच्या पातका मोदें कसलेच सर ना. एक मनशाच्या पातका वरवीं समेस्त मेले वय. हाच्या परिणामा प्रास देवाची कुरपे देणी आनी त्या बराबर एक मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे कुरपे उदेशी मनशाक मेळलेली देणी आनीकी चड वर्ती म्हणयेत. देवाचें उतार हें. भाग्यवान मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. त्यावेळी जेजून आपल्या 12 जाणां शिसांक म्हळें, मनशांक भियेनाका. दांबूर आसा तें सक्कड उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा तें सक्कड परगट जातलें. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगतां तें तुमी उजवाडान सांगा, आनी तुमकां गुटान सांगलां तें तुमी पाक्यार तावन गाजया. कुडीचो जीव काडटल्यांक भियेनाकात, कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकनात. बगार कूड आनी आत्म दोनी एमपणान नाश करूंक शकतल्याक भियेया. गिरबुज्यो पयशाक 2 विकतात न्हय, तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाचे कबलाते विणें भुंय पडना. तितलेंच वे तुमच्या मातेचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात. देखून तुमी भियेनाकात. जायत्या गिरबुजां प्राच कितल्याकी चड मोलाचे तुमी. देखून मनशा हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडटा, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडटलों. पूण मनशा हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर हांव नाकारतलों. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. बे एक भोगा. फियर इज एन इमोशन. ते सगळ्यांक आसा. ते स्वाभावीक. आनी बे आमकां दिसाचे. तातूंत कांयच वायट ना. बे जर नातलें जाल्यार आमी मोसार पडट्या. पळया, उज्याचें बेन आतलो उज्यान वचून पडटो. उदकाचें बेन आतलो उदकान वचून पडटो. मन जातीचें बेन आतलो रानांत क्रूर मन जातीच्या ग्रासाक उडी जातो. देखून आमचो जीव राखून देवान आमकां हें बेन दिल्लें आसा. पूण लेका व्हरतें बे आमच्या जिणेक बरें न्हय. लेका व्हरतें बे आकांत जाता. लेका व्हरतें बे आकांत जाता. आकांत आमकां जायतें करूंक सोडिना. आकांत सुगमयाच्या जिविताक एक हरकत जाता. दाखल्याक परिक्षेचें बे आशिल्लो बरी करून परिक्षा बरोवंक शकना. विमानाचें बे आशिल्लो विमानार पयण करूंक शकना. आनी आपणाचोच लेका व्हरतो मोग या हुस्को आशिल्लो हेरांत हांव टिका निंदा तिरस्कार स्विकार करूंक शकना. तर आमी खरे प्रावधी जावन जियेचे तर असल्या हरकताच्या आकांतातावन भियातावन भिरांतेतावन आमी मुक्त जायचे. परत सांगता,
आमी खरे प्रवादी जावन जियेचे तर असल्या हरकत हाडच्या आकांतांतावन आमी मुक्त जायचे. आमकां बेल लागतना ह्या बिरांत भोगतना दोन तरांची प्रतिक्रिया आमी सट्टाव जावन दाखयता. सट्टाव जावन ह्या बिरांत हाडच्या जाग्यातावन जावं पुरो, ह्या वस्तूतावन जावं पुरो, ह्या व्यक्तीतावन जावं पुरो आमी पयस धांवता, फळाफळ घेता, पलायन करता. एके वाटेन आमी ही सलवणी ओंपता. तोड बिरांत हाडची ही सकत आनी चड सत्यवन जाता, ती बळवून जाता, आमचो नाश करूंक शकता. दुसरी प्रतिक्रिया अशी आसा, आमी फारीकपण खाण घेवन हे बेहाडच्या जाग्याकडे, ह्या वस्तूकडे, त्या व्यक्तीकडे आमी निरंतर झुजचे, तांचो सत्यानाश आशेवचो. शिदा वाटेन जायनातल्यार शिंत्र्यांनी ह्या कुतंत्रांनी जैत आपणावंक प्रयत्न करचे. भोवन भयणीनो, ही वाट बरी न्ही. हे वाटेनी आमकां जैत मेळना. तोळ आमी कितें करता? आमी निराश जाता, आमी बरवस सणटा, क्रमेण आमी चलवता. पूण जेजू आमकां तिसरी वाट दाखयता. फळाफळ घेवची न्ही, पलायन करचें न्ही, फारीकपण खाण घेवचेंय न्ही. कित्याक जेजून आमकां म्हणलें आसा, खंयच्याय गांवांत तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार आमी कितें करचें? आमी आमच्या पांयांची धूळ पापडीचे, दुसऱ्या गांवाक आमी वचचे. फारीकपण मात खाण घेवचें न्ही, जबरदस्त करचें न्ही. तर फळाफळी न्ही, फारीकपणी न्ही, तशें जाल्यार जेजून दाखोवची तिसरी वाट जाल्यार ही खंयची? वय भोवन भयणीनो, जेजून आमकां दाखोवची ती वाट ती आसा परिपूर्णतेची वाट. जेजून दाखोवची वाट परिपूर्णतेची वाट. ही वाट देवान जेरेमिया प्रवाद्याक दाखोवन दिल्ली. म्हजो सर्वेस्पर म्हजे सोवे आसा एका बळवंत विरा सारको. तो म्हजे सोवे आसल्यार म्हजे तर्फेन तो झुजता. ताच्या बळान हांव कसलेय झुजोवंक शकता. तो म्हाका धैर्य दिता, तो म्हाका बळ दिता, तो म्हाका जैत जोड दिता. ही जावन आसा सर्व मार्तिरांनी उपयोग केल्ली ती संपूर्णतेची वाट. ते दावोंगनांत तांणी फारीकपण खाण घेवना, बदलाक तांणी ही परिपूर्णतेची वाट वेंचली. ती जावन आसा आमकां जैत जोड दिवची वाट, जेजून शिकोवची वाट. जेजून हें ताचे जिणेद्वारे आमकां करून दाखयलें. अंतकाराच्या सत्य विरोध, पातळाच्या व्यक्ती विरोध तो झुजोवंक आयलो. हो संसार रचतना ताच्या मोगाळ बापान ह्या संसारार एक अपुरबायचे नियम घाल्ले, एक अपुरबायची मांडवळ घाल्ली, जी फातका उबी बस्ट जाल्ली, ती सारकी करूंक म्हणून तो आयिल्लो. पूण हे सक्तींनी ताचो तिरस्कार केलो, ताका नाकारलो. फटकिरो आरोप ताचेर घालून ताका बहिष्कार केलो. क्रुसाचें मरण ताका तांणी दिलें. पूण जेजू आपल्या बापाचेर पातयलो. ताच्या अखंड पातयणेचो फळ ताका फावो जालो. तो मेल्ल्यांतलो उठलो. काळोखाचे सत्ते वयर ताणें जैत वेलें. भोवन भयणीनो, त्याच जेजून ताच्या मरणांनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं देवाचें राज हांगासर स्थापीत केलां. ते कोणाच्यानी नाश करूंक जावचें. त्या राजा खातीर आमी ताचे शिस वावर करतना आमच्या मेस्त्रेक केल्ले बरी आमकांय द्वेशितले, आमकांय नाकारतले. फटकिरे आरोप आमचेर घाल आमकां जिवेशी मारतले. त्या वेळार आमी कितें करचें? फळाफळ घेवची ना, फारीकपण खाण घेवचें न्हय. बदलाक आमच्या सुमेचेर आमी अखंड विश्वास दवरून परिपूर्णतेची वाट आमी चलची. ती वाट आंतरीक धैर्याची. भायल्यान आमकां थोडें बेदिसूंक पुरो, तें स्वाभावीक, सगळ्यांक कितें भोगूंक आसा. पूण आमी परिपूर्णतेचे वाटेर चलचे हे भिरांतेकडे इश्टागत करता. आमी परिपूर्णतेचे वाटेर चलचे हे भिरांतेकडे इश्टागत करता. भिरांत आमकां भिवकरी करना, बदलाक ती आमकां धैर्यादी करता. कित्याक म्हाका आनी तुका ती चलवयत, पूण म्हज्या आनी तुज्या देवाक ती चलोवंक शकना. म्हज्या आनी तुजे कुडीक ती चलवयत, पूण म्हज्या आत्म्याक ती चलोवंक शकना. देखून भोवन भयणीनो, आमी स्वकेंद्रीत या सेल्फ सेंटर्ड जावूं नसो. आमी क्रिस्ती केंद्रीत जायचे. हांव चड गरजेचो न्हय, म्हाका म्हज्या सुम्यान दिल्लें मीस हांव चड गरजेचें.
म्हजो जीव चड गरजेचो न्हय पूण सोम्याचे रात तें चड गरजेचें. दुसऱ्यान म्हजो देव म्हजो सोमी तो पुलिसा सारको न्हय, तो इश्टा सारको. इश्ट इश्टाचो जीव राखता. हो म्हजो देव म्हजे सांगाता आसा. तो म्हाका म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतले राखता. हांगा ह्या संवसारांत म्हाका तो राखना जाल्यार हांगा हांव सोलवल्यार थंय ताच्या राज्यांत हांव सोलवना. थंय म्हाका ताणें महिमेचो मुकुट तयार करून दवरला. देखून हांव म्हजी धांव धांवता. हांव हांगासर म्हजें झूज झुजता. बरें, तिसऱ्यान असलें एक धैर्यादीक सोजेराचें जिवीत जियोंक म्हाका म्हज्या फुडल्यान गेल्ल्या झुजाऱ्यांची वळख आसा जे परत हांव सांगता. असलें एक धैर्यादीक सोजेराचें जिवीत आमी जियेचे तर म्हाका म्हज्या फुडल्यान गेल्ल्या त्या सोजेरांचें, त्या सैनिकाचें जिवीत घडीत आसाचें. कितलेशे मारतीर सुम्याच्या रासा बसत धैर्यान तालवारीक आपलो गळो दिवन मेल्ले आसा. तांचें जिवीत वाचतना, तांचें जिवीत आमी नियाळटना तांचो जोश, तांचो हुरूप, तांची उमेद आमकां येता. देखून सांता भक्तां प्रत्येक जावन मारतीर सांत ते आमचे इश्ट जायचे. तांचें जिवीत आमी वाचीचे, तांच्या जिविताचेर आमी नियाळ करीचे आनी ते मात न्हय, तांचे मजतीन आमी हें झुजाचें. आनी निमाणे भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत काळोखाच्या सक्ते कडेन सोडधोड करून वचो. आमी आमच्या जिवितांत काळोखांच्या सक्ते कडेन सोडधोड केन्नाच करून वचो. फाड इश्टगत आमकां बरी न्हय. पातक्यांक आमी लागीं करता वय तरी पातकाक आमी पयस करीचे. पातक्यांक आमी लागीं करीचे पूण पातकाक आमी पयस करीचे. आमी उलाय पिदाय म्हणटा तसली जिणी जियेल्यार आमी सतनितीचें शिस्तेचें देवबिरतेचें जिवीत जियेनातल्यार दुस्मना कडेन आमकां झुजूंक जायना. ह्या आयताराच्या येवकरिस्तांत आमी भाग घेत आसतना तोच मरणाचेर जैत वेल्लो जेजू आमकांय ताच्या भाव भयणीक जैत झोंड दिवं दी. ताचे बरी आमी धैर्यादीक झुजारी जायशे तो आमकां करूं दी म्हणून प्रत्येक जाण आमी मागया. आमीन.